मार्च म्हयन्यांत गोयचे अशेच एका मोठ्या मायनिंग कंपनीन कामगारांक कामार येवं नाकात म्हूण सांगिल्लें। आतां गोयचे दुसऱ्या एका मोठ्या मायनिंग कंपनीन मायनिंग बंद आशिल्ल्यान पगार घालप शक्य ना म्हूण कामगारांक सांगलां। कंपनीन काडिल्ले नोटीसे प्रमाण सध्या खंय मायनीवेले पेरोलार आशिल्ल्या कामगारांक दिवंक कामूच ना। ताका लागून हे कंपनीन 1 ऑगस्ट सावन नेमा प्रमाण नो वर्क नो पे लागू करतले म्हूण कामगारांक सांगलां। कश्टी मायनीवेल्या 150 कामगारांचेर आतां पगार नासतना घरा बसपाची पाळी। उपरांत पाळयेच्या आयज सुमार 125 कामगारांचेर गदा येवं येता। हे पयलीं कंपनीन कामगारांक रिट्रेचमेंटाची नोटीस धाडिल्ली। रिट्रेचमेंट भरपाय म्हूण प्रत्येकाक तांणी काम केलां ते प्रमाण वर्साक 15 दिसांचो पगार दिवपाचो सेटलमेंट नोटीशींत नमूद केल्लो। रिट्रेचमेंट सेटलमेंटाक कामगारांनी श्रम आयुक्ता मुखार आव्हान दिल्ल्यान आतां नो वर्क नो पे। सद्याक कश्टीचे 150 आनी उपरांत पाळयेच्या सुमार 125 कामगारांचेर पगार नासतना घरा बसपाची पाळी। आतां कंपनीचे हे नोटीशेक श्रम आयुक्ता कडेन आव्हान दिवपाची तयारी युनियन करता। नो वर्क नो पे वेजीस नोटीस लायली, कारण ही नोटीस जी लायल्या ती कंपनीन पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एक एप्लिकेशन फायल केली की तांकां रिट्रेच करपाक परमिशन दिवचें। तेंचें एप्लिकेशन 17 जुलय ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिजेक्ट केलें आनी तें रिजेक्ट केलां म्हणून त्या रागान तेंच्यांनी नो वर्क नो पे लायल्लो आसा। आतां कायद्यान खंयचेय कंपनीन जर नो वर्क नो पे फक्त आमी स्ट्रायकार आसा जाल्यारच मेळटा दिवपाक, नाल्यार नो वर्क नो पे म्हणजे आमी काम करिना अशें न्ही, आमकां काम दिलें आमी करतलें काम। पण ते रेग्युलर वर्कर आसले सगळे परमनंट रेग्युलर वर्कर। हय, मागीर रेग्युलर वर्कर आसतना विदाउट एनी नोटीस दिवं शकना, बेकायदेशीर आसा। आनी ते 1 तारखेच्यान प्रपोज केल्लें आहा तेंच्यान 1 ऑगस्टाच्यान। तांकां पयलीं तेंच्यानी नोटीस दिल्ली, नोटीस बी कांयच दिवं पूण खंयच्या कायद्याचेर तेंकां कायदे बी ताका कांयच लागना, म्हणजे तें बाय फोर्स केलें। म्हणजे अशें करपाचें की तुमी जाय तुमकां करा, कायदे बी आमकां कारण तेजें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलां म्हणटा राग अशें रिट्रेचमेंट करपाक मेळना। पण नो वर्क नो पे नोटीस लायली की वर्कर बोवाळ करतले आनी मागीर तुमी स्ट्रायकार आसा म्हणून तुमकां पगार ना अशें कितें तरी करपाचें नाटकां आशिल्लें। पूण आमचेर वर्कर पिसफूल आसात, आमच्या वर्करांनी कांय करूंक ना आनी कांय करचेंय ना। आमी कायदेशीर कोर्ट लेबर कमिशनरा कडेन मॅटर रेज करतले आनी मागीर थंयच्यान जें कितें डिस्कशन्स कितें जाता तें पळयतले क्लियर। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।